serpodum tuka naman kertau ye deva papa tu serginca serpodum tuka naman kertau आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता Yesus Kristus, tu serginca, serpodum tuka naman kertau. Yesus Kristus, tu serginca, serpodum tuka naman kertau. आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता Pavitratnya tu serginca serpodum tuka naman kertau ye pavitratnya tu serginca serpodum tuka naman kertau आराधनानी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, या बागी दिसा या पवित्र तळार सांजुचे वासाक समर्पिल्ल्या या पून शेतांत हांव आनी तुमी सोमयाचें आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक या सकाळींच्या वेळार सांगाता मेळ्ळ्या. केदें व्हरतें बाग मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोमयाची स्तुती करचें, ताचें आराधन करचें आनी आमचें जिवीतच ताका समर्पूनचें. या सगळ्या आराधना वेळार आमी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन एक क्रिस्ती समुदाय बांदच्या खातीर या आराधना वेळार आमी प्रत्येक रितीन देवाचो आदार सांगात मागया. तुमी समेस्तांनी उबी रावचें. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, जय जय तुका सोमया जेजू, जय जय तुका सोमया जेजू, मान तुका सोमया जेजू, मान तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, वाकांडी तुका सोमया जेजू, वकाणी तुका सोमया जेजू, प्रणाम तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, नमान तुका सोमया जेजू, नमान तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, प्राणीपात तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, ओजान्ना तुका सोमया जेजू, ओजाना तुका सोमया जेजू, वैभव तुजो सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, गायतांव तुका सोमया जेजू, गायतां तुका सोमया जेजू, हर्सितांव तुका सोमया जेजू, हर्षितां तुका सोमया जेजू, वर्णितांव तुका सोमया जेजू, तुका सोमया जेजू, दिनवासतांव तुका सोमया जेजू, दिनवासतां तुका सोमया जेजू, नावाडतांव तुका सोमया जेजू, तां तुका सोमया जेजू, वंदितांव तुका सोमया जेजू, वंदितां तुका सोमया जेजू, गाजयतांव तुका सोमया जेजू, गजयतां तुका सोमया जेजू, वाकाणतांव तुका सोमया जेजू, वकाणतां तुका सोमया जेजू, उल्हासतांव तुका सोमया जेजू, उल्हासतां तुका सोमया जेजू, वगोळसितांव तुका सोमया जेजू. भोगोडसितां तुका सोमया जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोमयाची स्तुती करच्याक व्हडा संतोषान बरोवन आमी ह्या पून तळार आयल्या. तर कित्याक आमी गळाई करची, सोमयाची आमी स्तुती करया, गावून गीत गावन स्तुती करया, सगळ्या काळजान सगळ्या मनान जेजूक आमकांच समर्पून हें गीत आतां आमी गावया. तुमच्या बुकान पान 84. गीत गाऊन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर, हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर, हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया येसूच्या माना खातीर, हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती.
पात्यासमोर ताने केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पात्यासमोर ताने केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकाताहून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकाताहून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती पात्याक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकात वेगी पात्याक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकात वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितली बागी सदांच तो आसा आमची मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितली बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती सिसाचे पाय ताणे तुल्ले आनी काळटेपण आमकां शिकयले सिसाचे पाय ताणे तुल्ले आनी काळटेपण आमकां शिकयले कालवारी ताव ताणे सै सोडले सर्गीचे राज आमकां सोडून दिले कालवारी ताव ताणे सै सोडले सर्गीचे राज आमकां सोडून दिले गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन अरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती एक घडीभर मौन रावून
आमी उबे रावल्ल्या कडेन धांवनचो त्याच जेजूचेर हे कणवळ्याची दिश्ट घालया. तो जेजू सदांच आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी सांबाळता. ह्या पूर्ण शेताक येवचें भाग ताणें आयच्या दिसा आमकां फावो केला. ताचें आराधन करचें, ताचे संगत रावचें आमचें गेदें व्हरतें भाग. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ताणें केल्यांत विचित्रां. ह्या संतोषान बरोवन ह्या पूर्ण शेताची आमी भेट केल्या आनी ताच्या आराधनांत आमी वांटेली जावन आसाव. तर आमच्या जिणयेन ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू. अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. आयच्या बागी दिसा खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. तुजें आराधन करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. तुज्या जिवीत दिवच्या उतरां खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. ह्या पूर्ण शेताक येवन तुजें दर्शन आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. तुज्याच सारक्या आनी सुरूपायाची आमकां कण रसल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. बावार्थाच्या देणयान आमकां नेटयल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमचो मोग केल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमकां राखोवन सांबाळल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. पिडे शिडेतावन आमकां राखल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यां खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. पोरगांवांनी वावर करच्या आमच्या मोगाच्या भावंडां खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. दिसपडतो ग्रास आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. साबार देणयांनी आमकां भरिल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. तेंते सवांचेर जैत व्हरूंक आमकां गुरपा दिल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. बरी वडिलां आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. सदांच आमचे संगी रावताय म्हणून बरवसो दिल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. तुज्या आवयक मोरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर वगळाप तुका सुमिया जेजू. संस्कारांनी आमची जिणी जिवाळ केल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. आमच्या कश्टांक स्पंदन केल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. गवळी याजाक आनी धार्मिक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. जिविताचें देणें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. बरो बेस विंसूंक आमकां कुमो केल्ल्या खातीर अर्गां वगळाप तुका सुमिया जेजू. एक घडी बोर आमी मौन रावया. आमच्या काळजा मनान जायते स्तुतीचे उले आसात. सोमयान आमकां एकल्याक बेसावांनी बरलां. आमच्या विशयान ताणें चिंतलां. आमच्या विशयांत ताणें एक योजन रुपीत केलां. देखून ताणें आमकां ताच्या सारक्याची करून रचल्यांत ताच्या सांगाता रावचें कितलें बरें, ताची स्तुती करचें कितलें बरें. एक घडी बोर मौनपणी आमच्या काळजाचे अत्रेक ताका आमी सांगया. दयाकन बसात. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सोमयाची आमी स्तुती करून आसाव. पूण साबार पोटी हांव आनी तुमी सोमयाच्या मोगात हांव जायते पयस गेल्ले संदर्भ आसात. तो सदांच ताची कृपा काकुळतो आमचे थंय वाळयता जाल्यार हांव आनी तुमी साबार पोटी ताजे सरशी वचोंक ताची काकुळत मागोवंक फाटीं सरताव. तर वो एक संदर्भ सोमयान आमकां फावो केला. आमच्या जिवितांत आमी केल्लें सगळें उणें पण हस्कत काय ताचे मुखार आतां आमी वळखून घेवया. पापा फ्रांसीस बोगसण्या विशीं शिकोवण दिवन आमकां सांगता, देवाक आमकां बोगसून पुरो जायना खंय, पूण आमकांच देवा लागीं वचोंक पुरो जाता. देव काकुळतीचो सागोर ताच्या पुता जेजू मुखांत्र ताची काकुळत आमकां तो निरंतरी दिवन आसा. सुवार्थेगार आमकां सांगतात, पाताक एक सांडून हेर सर संगतींनी तो आमच्या गतीन जियेलो. तर ताच्या लागीं वचोंक आमी फाटीं सरचें कित्याक ह्या घडये आमच्या जिणयेंत आदारलीं सर पातकां आमी खालतेपणी ताचे लागीं वळखून घेवया आनी ताची कृपा मागया.
आमची जबाब बापा आमकां बक्षी. लेखावरती वस्तूंची आशा केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. संवसारी वस्तूंचेर लब जाल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. वायट सवयांचे गुलाम जाल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. पाताक वळखोंक गळाई केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. शेजाऱ्यां कडेन रागान रावुल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. मोसोर केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. वडिलांक मान आनी गौरव दिनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्ल्यां शिकोवंक फाटीं गेल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. आत्मीक संगतींनी शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. हेरांच्या गरजांक पावोवंक फुडें सरानातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. हेरांक लुकसाण केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. अश्लील पिंतुरां पळोवंक कुशी वेल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. कोबरो केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. हेरांचे नांव पाड केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. गरजे भायर हेरांच्या संगतींनी मेतेर जाल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. सुटावे कुमसार जायनातले खातीर बापा आमकां बक्षी. वेळ पाड केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. याजकांक धार्मीक भावा भयणींक फावो तो मान दिनातले खातीर बापा आमकां बक्षी. वडपणाचे जिवीत जियेल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. हेरांक अन्याय केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जायते संदर्भ हांव आनी तुमी जेजूच्या मोगात हांवन गेल्ले आसात. तोच सोमी आमचे थंय सदांच काकुळटी दाखोवन तसलो आमकां आसा तशें तो स्विकार करता. सुकोन गेल्ल्या शेळयाक तो सोदून आयिल्ल्या बरी आमकां तो एकल्याक सोदून येता. तर ताची काकुळट आतां आमी मागता आसतना देवा तावन हांव चड पयस सरलो म्हणलें गीत गावन आमकांच जेजूच्या काकुळटीक समर्पून दिवया. तुमच्या बुकांत गीत 5 अंक 100. चड पयस सरलो आतां हांव पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी चड गुलो सोमिया घरा पाटी येता. घरा येता घरा येता पोटून साडू वेसोना. मुक्ते आसा तुझ्या मोगाचे या सोमिया हांव पाटी येता. घरा येता घरा येता पोटून साडून वेसोना. मुक्ते आसा तुझ्या मोगाचे या सोमिया हांव पाटी येता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पाताक आदारिल्ल्या दाविदाक देवान नातान प्रवादी मुखांत्र ताची सूक दाखोवन दिली आनी दावीद रायान ताची सूक वळखून घेतली. पातक्यां थंय जेजू काकुळट दाखयता. आमी सदांच ताचे सरशी रावा जाय, ताची खुशी करी जाय, ताचे मोगाचे शीस जाय जाय म्हणून तो आमकां सांगता. पवित्र पुस्तकाच्या हर एका पानांनी भिये नाकात, हांव तुमचे संग आसा
म्हणलो बरवसो तो जेजू आमकां दिता. त्याच बरवशान आज आमी हांगासर आयल्या. माते वांचेल अध्याय 11 ओळ 20 आनी 8 आमकां सांगता, येया सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वबयतल्यानो, तुमी मुजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. त्याच जेजू थंय आमी विशेव घेवच्याक हांगासर आयल्या. तर ह्या संदर्भार किर्तन 130 आमी ताची उतरां ह्या घडी आयकोवया आनी ती आमच्या काळजा मनांत जिरोवंक प्रयत्न करया. किर्तन 130. गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां, सोम्या आयक मुजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. आमचे गुन्यांव तूं मनांत धरशी जाल्यार सोम्या कोण वांचोन उरात, पूण तुजे लागीं आसा बोगसणें, ह्या पासोत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पारेगरा प्रास चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक, कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, किर्तनाची उतरां जेजूच्या काकुळती विशयांत आमकां सांगतात, ताच्या मोगा विशयांत सांगतात, ताच्या बोगसण्या विशयांत सांगतात. किर्तन 119 ओळ 105 आमकां सांगता, तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सदांच ताचे सरशी येवंक, ताचे संगी रावोंक तो आमकां उलो दिता. संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन गावया एक कन्नडा गीत, बा येसुवल्ली बा. सोमेस्त आनी उबी रावचें. तुमच्या बुकांत पान 159 159 संतोस बरीत काळजान आमी आमकांच जेजूक समर्पून दिया. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ, ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗ
ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದೆ ಸೋತೆ ನೀನು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದೆ ಸೋತೆ ನೀನು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಡು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ एक घडी बोरो देवाचे उतर ऐकून शाक आमची काळजां मनां आमी तयार करया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे इसवे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा महिमा तुका तुका येसुमिया एम्माउसाच्या वाटेर आसले दोग शिस जेजू तांचे फुडें वेता तें पळोवन सोमिया आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो म्हणाले. देवाचे उतर घे वाकाणी तुका क्रिस्ता. दया करून बसा. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोमयाची स्तुती आमी केली. आमच्या अस्कतकायेक ताचो आदार आमी मागलो आनी देवाचें उतर आमी वाचलें लुकाच्या वांजेलांतलें. एम्माउसाच्या वाटेर आसले दोग जाण शिस आपल्या जिवितांत निराशा बगोवन जेरुजालेमांत हांव पाटी एम्माउसाच्या तांच्या हळ्ळेक पाटी वेताले. जिवांत जेजू थंय तांणी बोरवोसो सांडल्लो आनी आतां सगळें संपादलें. आपणें जेजूचो पाटलाव केल्लो व्यर्थ जालें म्हणलें निराशपण तांच्या काळजा मनांनी रिगलें आनी ते पाटी निराश जावन गेले. आनी ह्या संदर्भार त्या दोगां शिसांच्या जिणयेंत जेजू पळयणारी जावन तांच्या सांगाता समकलो. पवित्र पुस्तकाची सारकी समजोणी ताणें तांकां दिली. पूण तो जेजू म्हूण तांकां कळ्ळें ना. पूण केदाळा जेजून उंडो मोडलो तेदाळा ताची वळख तांकां जाली. आनी ते एकामेकां म्हणाले तो देवाचें उतर आमकां विवारून सांगता आसतना आमचीं काळजां आमचे भितर पेट्टालीं न्हय. आनी तक्षणच व्हडा संतोशान बरोवन पाटी जेरुजालेमाक ते गेले आनी ही बरी कोबार तांणी परगट केली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तस्सो जेजू एम्माउसाच्या वाटेर दोगां शिसांक बोरवोसो दिल्लो आमच्याय जिणयेचो सांगाती जावन आमचे सांगाता समकता. हांव आनी तुमी एकसुरी न्हय. आमचो हात धरन तस्सो जेजू नवो बोरवोसो आमकां दिता. जिणयेच्या सांजेर आमी पावुल्ल्या वेळार निराशेची मोडां आमकां दोस्त आसतना तस्सो जेजू आमकां ताच्या उतरां मुखांतर पोशीत करता. आमच्या सांगाता आसा म्हूण तो आमकां बोरवोसो दिता. तुमी कांगाल जावचे नाका, भियोवचे नाका, हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण तो आमकां बोरवोसो दिता. तर आमी दिसपडटें त्या शिसांबरींच केदाळा तांणी जेजूचो सांगात तांकां मेळ्ळो. ते नवेच मनीस जावन पाटी तांचें जिवीत जियोंक फुडें गेले. पापा पावल सोवो आमकां सांगता आधुनीक संवसारार आमकां जायते शिकोणदार आसात पूण क्रिस्ता सारके साक्षी भोव थोडेच आसात. आज म्हाका आनी तुमकां जिवांत क्रिस्ताच्यो साक्षी जावंक जेजू उलो दिता. ताच्या उजवाडान ताच्या प्रेरणान बरोल्ले आमी नवो बोरवोसो आमच्या जिणयेंत जियोंक आमकां तस्सो सोमी आदार दिता. जुआंचो वांचेल अध्याय 8 वोळ 12 आमकां सांगता हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. नव्या उजवाडान बरोवन फुडें समकाल्ले एम्माउसाचे ते दोग शिस आमकां एक प्रेरणाचे जावन आसात. कोलकोताची मादर तेरेजा आमकां सांगता एकसुरपण आनी कोणीय म्हजो मोग करिना म्हणलें बोगाप प्रस्तुत काळाची तुबळीकाय. एकसुरपण आनी कोणीय म्हजो मोग करिना म्हणलें बोगाप प्रस्तुत काळाची दुबळीकाय. आमच्या एकसुरपणांत आमकां सांगात दिवचो आमचो सोमी सदांच आसा पूण हांवें आनी तुमी सदांच ताचे लागीं वसा जाय. तो आमकां ताच्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरता. ताचे बरी दुसरो कोणीय आमकां आमच्या जिवितांत मेळना. देखून जुआंच्या वांजेलांत अध्याय 15 वोळ 16 आमकां सांगता तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना बागार हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सरून वसा जाय. उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. उरचें तसलें जिवीत जियोवच्याक तस्सो सोमी आमकां उलो दिता.
ताच्या अजरपणांत आमी जियेल्लीं सदांच ताचे सांगाता रावोंक फुडें सरया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमयाचें उतर आमी नियाळिल्लीं त्याच जेजूक आमकांच समर्पून दिवया. गावून गीत तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमया. तुमच्या गिता बुकांनी पान 111 111 आमी सोमेस्तांनी उबी रावचें. काकुळचो आमी अनुभव ह्या घडये करया. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक गुण करची सकत पोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. Guarda că-i somia. Guarda că-i, tu guarda că-i somia. Guarda că-i, tu guarda că-i somia. Guarda că-i, tu guarda că-i somia. हर एक दिस हर एक तू मुझे संगी रावून वाढता कै तू वाढता कै सोम्या. Rakmaka, tu Rakmaka somya. Rakmaka, tu Rakmaka somya. Rakmaka, tu Rakmaka somya. Rakmaka, tu Rakmaka somya. हर एक दिस हर एक घड़ी तू मुझे संगी रावून Rakmaka, tu Rakmaka somya. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकांच आमी जेजूक समर्पून दिलें. आमी जेजूची भुरगीं जावन आसाव, आमी बाळ जावन आसाव. तो आमकां आवय सारक्या मोगान, बापूय सारक्या मोगान आमची जतन तो करता. तर आमकांच आमी समर्पून दिलां आसता. जायत्यो गरजो घेवन ह्या पूर्ण शेताक हांव आनी तुमी आयल्याव. एक घडीभर मावून रावून
हांव एक इरादे सांगता आसतना तुमी मौनपणी त्या इराद्या खातीर मागचें. पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर आमी मागया. राष्ट्राच्या मुखेल्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. विविध पिडेनी कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणी खातीर प्रत्येक जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर मागया. कुटुंबाच्या उदारगते खातीर परगांवांनी वावर करच्या आमच्या सर भावंडां खातीर आमी खालतेपणी मागया. ह्या पून शेतांत वावर दिवच्या मानादीक बाब आसिसी रेबेल्लो, रिचर्ड डिसोजा, सर धर्म भयणी आनी तांकां एका वाटेन सांगात दिवच्या आनी प्रत्येक जावन आर्थीक रितीन कुमोग करच्या सर दानी खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. एक घडी बोर मौन रावून आमच्याच वैयक्तीक गरजां खातीर आतां आमी मागया. आमची सर मागणी आनी तेसावां जेजूच्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी ओपून दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोमयाचे आशिर्वाद घेवच्याक ह्या घडये आमकांच आमी तयार करया. सोमेस्तांनी दिंबी घालची. आमचें सगळें जिवीतच त्या जेजूक समर्पून दिवया. ताची आशिर्वाद आमकां एकल्याक गरज आसात. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाराक, आमच्या परिसरांत ताचे आशिर्वाद बेसांव आमकां गरज आसा. तर संपूर्ण रितीन आमकांच ताका समर्पून दिवया आनी गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या. सोलवून बेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे ओळ दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा. पोतवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हरसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिटा समासामी नावाडता. प्रार्थुया. देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी हरसी आमी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसाकी विची माही माताची करता कावेस्मी पृथ्वी 3 वाजता ताची वडवी काय रसना वाकणटा ताची पळवून काय काव्या नोवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी हरसी आमी आमच्या राया मोगाचनो ह्या पवित्र थळार पावुल्ल्या तुमकां सर्वांक हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या नांवी बरो येवकार हांव मागता. काळजाचे यात्रेक आमचे काळजाची आशा आमचे सर इरादे घेवन बरेपण जाय बरेपण जोडी जाय आनी बरेपण जोडूनच हांव फाटीं वेता म्हणल्यार फातयेणेन ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेवया. ह्या आराधना वेळाई देवाचे आशिर्वाद आमकां हर एकल्याक लाभला आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र आत्मीक घटाई येवकरिस्ता मुखांत्र आमी जोडता आनी निमाणे सांजूचे वाज बापाच्या नवेना मुखांत्र त्या रेलिकेचो आशिर्वाद हें सगळें तुज्या म्हज्या जिवितांत आनी ह्या पवित्र थळार फातीणी दोन येवच्या हर एकल्याक हें बरेपण मेळा जाय आनी मेळटलें म्हणली आमची आशा आनी मागणें. आनी हांगासर आयच्या दिसा मिसां दिल्लीं आसात. हप्त्या मदें आनी आयच्या दिसा हांगासर दिल्ली मिसां ह्या सर्व इराद्यां खातीर आमी मागोवंक आसा. ॲस्टन वियान डिसोजा येरमाटी, आलिस मॅन्युएल वेगस इगर्चे वडो तांच्या आत्म्या खातीर, फादर अमृता राज होली फॅमिली सिस्टर्सांनी दिल्या पाद्र्याबाच्या ह्या आत्म्या खातीर, तशें फादर ओजवोल्ड डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर, कामिलो आनी कुटा मुडिपू, अनिल सिंथिया तावरो भुरग्याचें देणें लाबल्याक अर्गां जावन, सिसिलिया डिसोजा फाजीर अर्गां जावन, बॅप्टिस्ट मोंतेरो विजयाडका तांच्या इराद्या खातीर, शर्मिला डिसोजा विजयाडका इराद्या खातीर, दिलीप आनी प्रिया लोबो फजीर अर्गां जावन, स्टीफन सुनीता मोरायस बंटवाळ अर्गां जावन, ॲशली कॅस्टेलिनो लोरेटो अर्गां जावन, प्रिन्सन रॉड्रिगस वामदा पदव अर्गां जावन, झियोन नॉयल डिसोजा फजीर ताच्या इराद्या खातीर, रिचर्ड लोबो फजीर अर्गां जावन, घरच्या आल्मा खातीर रिचर्ड ग्रेसी लोबो फजीर तांणी दिल्या, रोहित पिंटो बजपे अर्गां जावन, रिशॉन एलोरा उडुपी अर्गां जावन, मेलरॉय मस्करेनस मँगलोर अर्गां जावन, अरुण जोशनी सालीस आत्तूर, क्रिस्तीन डिसोजा मोगरनाड अर्गां जावन, मेलकम सिक्वेरा बेलतंगडी अर्गां जावन, डेनिस अंद्रादे पुत्तूर अर्गां जावन, तशें अंजलीन अंद्रादे उप्पिनंगडी ताचे इराद्या खातीर, माउरिस डिसोजा कोक्कडा अर्गां जावन, एन्सिल सिल्विया लोबो कलंगना, सुनीता डिसोजा पांडिकट्टा अर्गां जावन, मेल्विन झिना बिटला अर्गां जावन, घरच्या आल्मा खातीर लियो पायस बिटला, वलेरियन रॉड्रिगस कुलशेखर अर्गां जावन, पीटर बेन्नी कल्लाडका तांच्या आत्म्या खातीर, रोनाल्ड डिकोना कल्लाडका अर्गां जावन, एडिसन डिसोजा आनी कुटाम देलांता बेटू अर्गां जावन, रोशन आनी दिव्या वेगस पेरमानूर अर्गां जावन, मिसां दिल्ल्या अर्गां जावन अर्गां पाठोवच्या हर एकल्याक देवाचे विस्तार आशिर्वादा लाबोवन दित. तशेंच आत्म्या खातीर मागता आसतना सर्गी राजाचें इनाम देवाचे काकूळ तांकां फावो जावन दी आनी इराद्या खातीर मागतल्यांचे सर्व इरादे झुजवाज बाब देवातान मागोन सुफळ करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा.
तशेंच हांगासर कुमोक दिल्ली शुक्राराच्या जेवणा खातीर स्टेपी डिसोजा बजपे स्वीटी निशांत वाज निर्मार्गा प्रवीण मोंथेरो आनी कुटाम पुत्तूर रिचर्ड ग्रेसी लोबो फजीर दान दिल्ली रोस्टन लोबो उर्वा क्रिस्टीन डिसोजा मोगर्नाड वलेरियन रॉड्रिगस कुलशेकर तशेंच तांदळाची कुमक दिल्या 50 किलो अरुण जोशनी सालीस ह्या सुमेस्तांक जुजेवाज बाप सर बरें मागोवन दिवन दी म्हणून मागता आसतना जायते आशेवन चिंतून हांगासर दोगा ल्हान भुरग्यांक एक कुटाम हाडून आयल्यांत त्या भुरग्याक बरी भलायकी सदांच बऱ्या भलायकेन तांणी आसच्याक तशेंच मिशेल डायस कोडयाळ टावन व्हीलचॅरार हांगासर पावला मुखल्या दिसांनी जुजेवाज बाप ताच्या पांयांक घटाय दिवन ताणें चलोवन येवचें तें भाग ताका मेळोवन दी तशेंच सिरिल डिसोजा 64 वर्सां प्रायेचो ताच्या लंग्सांत उदक भरून फाल्यांच्या दिसा ताचें ऑपरेशन जावंक आसा जुजेवाज बापाक हें सगळें कळीत आसा आमी मागल्यार जालें सांगल्यार जालें तो बरेंपण दिता ह्याच विश्वासान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांव आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सोम्याचें आराधन ताची स्तुती कर्ण हें हर बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया. सांजुजे वाज बापा मुखांत्र आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या बरेपणा खातीर हें अर्गां बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरया. एक घडी भर आमची अस्कत काय उणेपण वळखून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. कालत्या काळजान सांगता म्हणया हांव वातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीर पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोनिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागणे आनी दुबळीकायाची जिणी जिवन तुज्या परचेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका हरगां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. वर्साच्या वसंत काळार राय झुजांक वेतात त्या समयार दाविदान जोबाक आपल्या सेवका आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या सैन्यामध्ये धाडले. त्यांनी आमोनितांनी देशवाट केली आनी रब्ब शहरांत वेडो घालो पूण दावीद जेरुसलेमांत रावलो. एक दीस संजेच्या वेळार दावीद आपले केटी वयलो उठोन
रावलरेच्या मालयेर भोंवतालो. मालयेतावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टीक पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बाशेबा एलिमाची धूव आनी उत्तीत उरिया हाची बायल. दाविदान तिका आपोवंक हाडूंक दुतांक धाडलें. ती आयली आनी तिणें तिचे कडेन संभोग केलो. पूण ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली, हांव गर्भेस्त जाल्यां. देखून दाविदान जोबाक हो संदेश धाडलो, हित्तीत उरियाक म्हजेशीं धाड. योहोबान उरियाक दाविदाशीं धाडलो. उरिया ताचेशीं पावताच दाविदान जोबाक आनी सैनिकांक कशें आसात तशेंच झुजा कडेन चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हणलें, तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धो. उरिया रावलेरांत भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपहार धाडलो. पूण उरिया आपल्या देनियाच्या हेर सेवकां सवें रावलेराच्या दरवटेक कदें न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वचोंक ना म्हूण ताणें दाविदाक कळयलें. दाविदान आपल्या सेवका सवें जेवंक आनी पिवंक आपयलो आनी ताका बेद्दो केलो. पूण संजेर उरिया आपल्या देनियाच्या सेवका सवें आपल्या कटयेर न्हिदूंक गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जोहोबाक पत्र बरयलें आनी तें उरिया कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रार ताणें अशें बरयलें, उरियाक कठीण झूज जाता थंय मुखार रावया आनी उपरांत पाटीत तुमी सरा. तशें तो गायोन थंयच मरो. जोबान शहराक वेडो घालून आसलो आनी जंय बलिश्ट झुजारी आसताले म्हूण तो जाणा आसलो. थंय ताणें उरियाक गायल्लो शहरांतलो मनीस भायर सरले आनी जोहोबा कडेन झुजोवंक लागले. लोकां मदें दाविदाचे थोडे सैनीक मेले. हित्तीत उरियाय मेलो. दावीद देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी पत्की सुम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पत्की सुम्या तुजी काकुळत मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव कणवल्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दो म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ म्हाका कर म्हज्या पत्क्याच्या चिखलांतलो. श्लोक. आमी पत्की सुम्या तुजी काकुळत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन नासलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पत्की सुम्या तुजी काकुळत मागता. देखून म्हजेर तुजे परमाण नितीचें, तुजी तीर्पू निश्कलांक. जल्मातावन हांव एक पापी, आवयच्या कुशांतावन हांव पत्की. श्लोक. आमी पत्की सुम्या तुजी काकुळत मागता. संतोष उल्हासाचो नाद म्हज्या कानार पडोवन तुवें पोड केल्ली म्हजी हाडां आनंदो. म्हज्या गुन्यांवां तावन म्हजी दिश्ट परती आनी सर म्हजी पथकां नाश कर. श्लोक. आमी पत्की सुम्या तुजी काकुळत मागता. उद्गार. Hallelujah, 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 Christak जय जय. दुर्बळ्या बरी कोबार प्रगट करो, बंदेंत असलेल्या सुटकाला बसो, सर्वेस्परान म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 ख्रिस्ताक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो.
मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून पोरत्यान मुळे देवाचे राज ये पोरी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किरलाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तस्सून येना. भुंय आपले सक्तींच फोळ दिशें करता. पयली फालवी उपरांत कणस शेकी कणसांत भरलेली दानी. पूण फोळ फिकतास ते लूण एक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत? वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावियेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियां कणा प्रास चड ल्हान. पूण वमतास तें किरलोन वाडटा आनी सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतरळाची सुकणी येवन ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या साबार ओपारींनी लोकांच्या समजण तेगीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणें तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर घे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मुच्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 ओळ 12 आमकां सांगता. देवाचें उतर 2 दारींच्या तालवारी बरी तें कातरूंक शकता तसलें आमच्या जिणयेंत परिवर्तन हाडच्या तसलें. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमकां प्रेरणाचें. केदाळा हें देवाचें उतर आमी वाचताव. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी जियेताव. आमचें जिवीत रुपांतराचें जाता. कशें एम्माउसाच्या वाटेंत आसले ते 2 शीस देवाचें उतर तांणी जेजू मुखांत्र स्विकार केलें गी तांची जिणी परिवर्तनाची जाली. ते दुसरेच मनीस जावन क्रिस्ताक साक्षी जावंक फुडें गेले. तर देवाचें उतर आमकां आयकूंक, त्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी जियोंक कसल्यो अडकळी आसात. पयली अडकळ जावन आसा आमचें थंय आसचें पाताक. देखून आमी सांगताव, पाताक करचें मनशा सैम जाल्यार बोगसूचें देव सैम. देव सदांच आमकां बक्षिता. पाताक केल्लो व्यक्ती आपणाची सूख वळखून घेता आसतना प्रत्येक जावन कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांत्र आपल्या पातकांची दूख तो दवरल्या वेळार, पातकां उसारल्या वेळार तोच जेजू क्रिस्त ताच्या माणयारा मुखांत्र ताका पातकांचें बोगसणें मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाच्या 2ऱ्या पत्रांत आमी आयकलें दावीद रायाच्या पातका विशांत. केदाळा साऊल राय देवाच्या कुशे विरोध गेलो, तेदाळा साऊलाच्या जाग्यार देवान एक सोबीत सुंदर तरणाटो गवळी जावन आसल्या दावीद रायाक इस्रायल पोरचेचें सुकाण ताच्या हातीन गेलें. पूण वोय राय देवाच्या कुशेक तो काल्तिमान गेल्लो. दावीद राय आपणाच्या एका कोट्या आशे खातीर, आपणाच्या काळजांत आसली ती धाकटी आशा, ती आशा पूर्ण करच्या खातीर आपणाच्या कुडीच्या ओडण्यांक बली जाल्लो वो दावीद राय बेशिबा लागीं प्रद्वाराचें पाताक आदारता. आनी हें पाताक केल्लो वो राय पाताक धांपून दवरच्या खातीर बेशिबाच्या गोवाक उरियाक तो जिवेशी मारता. पाताक मनशाक पातकां वयर पाताक करूंक इडें करून दिता म्हणल्याक दावीद रायत एक साक्ष जावन आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी हर एकलीं पातकी जावन आसाव. आमकां हर एकल्याक देवाच्या काकुळतीची गरज आसा. पूण हांव आनी तुमी केदाळा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी जियेताव, तेदाळा आमकां पातकां तावन मेकळें जावंक साध्य जाता. आयच्या 2 ओपारी मुखांत्र देवाच्या राजाच्यो गजाली जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कशें एक रैत बी वमता ताच्या शेतांत.
तें ताच्या जळके भायरच वाडटा किर्लाता आनी थंयसर फळ दिता. तशेंच सासवाचें खांड ल्हान तें बी पूण वाडोवन वेता आसतना जड जाता, रूख जाता, अंतराळाची सुकणी येवन ताचेर गोंटेर बांदतात. अशें जेजूच्या राजाच्यो संगती भोव ल्हान त्यो आमच्या दोळ्यांक ल्हान म्हूण दिसता जावंक पुरो पूण तातूंत गुंडाय आसा. कशें ती ल्हान संगत व्हड जाता. आमच्याय जिवितांत आमी ल्हान ल्हान संगतींक गमान दिलें जाल्यार देवाची खुशी कितें म्हणलें आमकां जारी करूंक साध्य जाता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 3 आमकां सांगता, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सकट तुमकां मेळटलें. देखून हांवें आनी तुमी देवाची खुशी, देवाचें राज कितें आमच्या जिणेंत आसा म्हणलें समजोवंक प्रयत्न करीचे पडटा. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमची जिणी बदलूंक आमकां आपणें आसा. केदाळा नातान प्रावाद्या मुखांतर सर्वेस्पोर देवान ओपारी मुखांतर दावीद रायाक सांगलें, तुंचो तो चुकोन पडलाय, तुवें पाताक आदारलाय म्हूण सांगिल्ल्या वेळार दावीद राय एका भुरग्या भाशेन आपणाचें पाताक वळखून घेता. किर्तन 50 आनी 1 आमी हें समजता. आयच्या किर्तनांत आमी आयकलीं ती उतरां, आमी पातकी सोमया तुजी काकुळत मागता. दावीद रायान संपूर्ण रितीन आपणाचें पाताक वळखून घेतलें आनी देवाची खुशी फुडें करूंक तो फुडें सरलो. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेंच देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक प्रेरणाचें जावन आसा. तरी हें देवाचें उतर आमी कशें घेता आमच्या जिणेंत. हर एका दिसा हें देवाचें उतर आमच्याच भाशेंत आमकां तें प्राप्त जालां. तें हर एक दिसा वाचूंक नियाळूंक आमी फुडें करया. हें देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिणेंत आसलें सर वायट पयस वेता. सांत पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या 2 पत्रांत आमी वाचता, देवाचें उतर तें शिकोवंक, सुखी केल्ल्यांक तिदवूंक, बेस्टावंक आनी नव्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. पूण तें देवाचें उतर आमी केदाळा स्विकार करता, आमचें पाताक आमच्या दोळ्या मुखार येता. तर त्याच देवाच्या जिवीत दिवच्या उतराक आमच्या जिणेंत पयलो जागो दिवया आनी आमचे पाताक सांडया आनी बरी जिणी जियोन सदांच सोमयातावन मेळचो तो आनंद संतोष आमच्या जिणेंत भोगूंक ह्या येवकारिस्तांत हजर जावचो जेजू म्हाका तुका आम्हा सर्वांक फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन. पान नंबर 107. तुझे दैविक बेसांव कलतुताचे काणिकाचे बापा तुझे दैविक बेसांव मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू संगीत दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेसू संगीत दिता तुका. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या ज्ञापके सुवादावा सरस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या दारोका आपले परचे खातीर सांज उजे वासान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे हासो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजा उभारूया. आम्ही ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवाका सांजू देवासा पासोत आमी तुका दिन वाचताव. बावाडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित दळबारासो सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता काकाचे. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोसू तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समर्पताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. सोन्याची सूर तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुन्हा जीवन हो आम्ही पण करता. तुझ्या येण्या सोन्याची सूर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव.
आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगास देंवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेतर विस्तारिल्ले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती नंतर येयल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या सोमेस्तांची ह्या पवित्र थळा थंय बरेपण आशेवन झुजे वजा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आशेवन ह्या पवित्र थळार येवच्या हर एका भावर्त्याची दया कर. आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी शेळ, थाप, पिडा, कोरोना असल्या संकश्टांत शिरकाल्ल्या हर एका पिडेस्ताचेर तांचे जतन घेवच्या दाक्तेरा नर्सांचेर तुजे काकुळतेची नदर घाल. आनी जिवितांत बरेपण आशेवन येवच्या हर एकल्याक ताच्या काळजाचे अत्रेग लाभय म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें संतोष बरीत काळजान सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तुकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक गजवटकी पदवी महिमा तुझ्या ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सवे आसो. मोग आसो आनी एकवट आसो. गुर्त जावन एकामेका पळोवन आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाकार देले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाकार देले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी
सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुझे कांदी आमकां हुंडो सर्गीचो सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी चड जावन आसा बासयल्या गांवा पायान करता तुझ्या आदारार पातेता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी चड जावन आसा बासयल्या गांवाक पायान करता तुझ्या आदारार पातेता तुझी ससाय मागता सोम्या आमी सोमिस्तल्या दितू विशेव आमकां कोश्टोन सोलवून गेल्या आसता लाभय शांती आता यात्रिकांनी जावन आसा बसयल्या गांवा पायान करता तुझ्या आदारार पातेता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी जावन आसा बसयल्या गांवा पायान करता तुझ्या आदारार पातेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या आपोण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या पोरजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार परगटूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो संभ्रामीक आशीर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बागया सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावाडतान बरवोशान आनी मोगान तो बरूं आनी तुमची कुटुंबा जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो वचोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकान मोगाचनो ह्या पवित्र थळार येवन ह्या पवित्र रितींत तेर्सांत
आराधनांत ह्या मिसांत आनी आतां निमाणें जावंक आसच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आसच्या तुमकां सर्वांक जुजेवाज बाप देवा लागीं विनंती करून सर बरें तुमकां मागोन दितलो म्हणल्यार विश्वासान तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लागीं तावन पयस तावन ह्या पवित्र थळांतय अभिमान दवरून जायतीं हप्त्या मदें आनी आयच्या दिसा ह्या नोवेनांत वांटो घेतात. समेज तांचो उडास काडून ह्या नोवेना वेळी आमी एकामेका खातीर मागतना बरेंपण तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक मेळोवंक आसा आनी तें मेळटा. देखून ह्या पवित्र थळार आयलाय तर बरेंपण हांव जोड घेवन वेता म्हणलें चिंताप धरूंक आसा. सांगाताच बरेंपण तुका मेळ्ळें जेजून 10 जाणां कोडकारांक बरें केल्लें. एकलो मात उपकार बावडूंक आयिल्लो पूण जेजून त्या 10 जाणांकी बरेंत करून धाडलें. पूण उडास दवरूंक आसा ह्या पवित्र थळार येवन म्हाका बरेंपण लाभुल्लें हांवें परत येवन उपकार बावडून वचूंक आसा. हें ह्या पवित्र थळार तुमी करी जें जाल्लें तें चिंताप. हांव बरो जातालो बरें जातलीं आनी बरें जाल्ल्याचो फळ जावन जुजवाज बापाच्या पांयां हांव देवाक अर्गां दितलो या दितलें म्हणलें चिंताप आमी दर्या आनी मुखल्या दिसांनी हें बरेंपण तुमचें जातलें. आयच्या दिसाचें हांगासर हें भक्तीपण ह्या पवित्र थळार चलोवन व्हेल्ले जावन आसात. बाप अनिल लोबो गांवांत कुप्पे पदावचो आतां सांजुजे सेमिनेरींत थंयसर प्राध्यापक जावन ताची सेवा तो दिवन आसा. तुमी आमकां ह्या पवित्र थळार मागोवंक मुखेलपण दिल्या. तुमचें मुखलें मिसांव सुफळ जावं दी म्हूण मागता हांव. जमल्ल्या सर भक्तिकांच्या नांवी आमी दोगी पाद्र्याब तशेंच हांगासर आसच्या पाद्र्याबाच्या सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्याबानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पाद्र्याबाक पळयत आसतना म्हाका व्हरतो संतोश. हांव कुप्पे पदाव आसतना म्हज्या वेळार पाद्र्याब सेमिनेरी गेल्लो. प्रेरण मोरये मायेचें आनी जावं पुरोताच्या मालगड्यांचें. पूण म्हाका एक अभिमान हांव आसतना गेल्लो पाद्र्याब जावन आतां हांगासर हांव आसच्या इगर्जेंत ह्या पुणशेतांत ताणें आराधन करचें निजायकी म्हाका एक दादोसकायेचें जावन आसा. आमच्या वेळार पाद्र्याब जालो आनी म्हज्या वेळारच हांगासर आराधन करचें. मुखारी तुमचें भक्तीपण सोडोवन दी वाडोवन दी पाद्र्याबा. खंयसरी तुमी वेतात थंयसर तो मोग देवाचें बरेंपण तुमी वांटलेल्यात म्हणल्या पातयणेन जुजेवाज बाप तुमच्या ह्या बऱ्या मनांक तुमकां आशिर्वादीत करूं. सर बऱ्या देण्यांनी बरोवन दी. पाद्र्या बारी साद्या स्वभावाचो काम करनासलो CA लागीं काम करनासलो मनीस कितेंगी पाद्र्याब जायचें म्हूण बगलें पाद्र्याब जालो. देखून आमच्या मदें कोणी व्हडा आसात जाल्यार हांव डिग्री जावन काम करता पाद्र्याब जावचो गी म्हूण चिंतूंक पाद्र्याबूच प्रेरण जावन आसा. काम करनासलो एकलोच पूत 5 जाणां भयण्यांक तोय पाद्र्याब जाला. तशें म्हणटा आसतना आमी कोणेय मेट काडयेत पूण काडूंक जायना जाल्यारय पाद्र्याबांक सांगातपण दिवन पळय इगर्जेंत ह्या पवित्र थळार जायते हांगासर सांगातपण दितात आदार दितात. हें सगळें तुमचें बरें मन ह्या दिशेन आसूं दी. देखून ह्या संदर्भार पाद्र्याबाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजेवाज बापा भोगला पानी मान तुका कृपा Jesus socorro, Salo, Sandesh प्रसाकेलो विज्ञान वरात कष्टानी दुःखात दुबळ्या धाकट्या मोगा आदा तुवे दिलो सांजुजे वास बापा वगळा पाणी मागुका कृपा मागून दी बापा घडी बशा आमची सर्व तेसावां आमी हाडली हांगासर तुमच्या आयिल्ली तेसावां जुजेवाजाच्या पांयांतळी दवरच्या सोवें
हांगासर हांवें बरयल्लीं आसात तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलें अर्गां बरेपण लाभल्ल्यांनी अर्गां पटयल्यात. जुजेवाजा लागीं मागल्लें सबार उपकार मेळिल्ल्याक एकूटाम अर्गां दिता. कार घेवंक फावो कर म्हणून जुजेवाजा लागीं मागल्लें. आतां आमी नवें कार घेतलां. जुजेवाजाक अर्गां. ह्या थळार येवन सैरिके खातीर मागल्लें. बरी सैरीक जावन आतां म्हजें काजार जालें. जुजेवाजाक अर्गां दिता. आंगार पडल्लीं खतां गूण जावंक मागल्लें. मस्त बरेपण आसा अर्गां जुजेवाज बापाक. सबार पोटी ह्या पवित्र थळार येवन बऱ्या कामां खातीर मागल्लें. आतां बरें काम मेळ्ळां. अर्गां दिता. बोरवेल्लांत बरें उदक मेळिल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिता. हप्त्यांत हांवन शेळ ताप तकली फडाफड पांय दूख आसली जुजेवाजा लागीं मागलें. आमकां सगळ्या कुटुंबादारांक बरी भलायकी लाभल्या. ते सवा बरी सैरीक मेळोवंक 14 जाणांक शिकोवंक बरी मोतीक उजवाड शिकलें उडास दवरून परिक्षेंत बरे अंक काडूंक 8 जाणांक 10वी PUC डिग्री शिकतेल्याच्या मोतीक उजवाड मेळोवन स्पर्धात्मक परिक्षेंत अवकाश मेळोवंक एकल्याची किडनी फातर संपूर्ण गूण जावच्या पोटाचे सर्व समस्ये गूण जावंक तेगांक बरें काम मेळच्याक 18 जाणांक पाट दूख गूण जावच्याक तेगांक बेंगळूर काम करतले एकल्याक शेळ ताप आस्थमा बेगीन गूण जावंक रीण फारीक करूंक तांक 5 जाणांक एकल्यान रेस्टॉरंट ओपन करचें बऱ्यान चलोवन ताका बरो फायदो जावच्याक मागला. भयणीचें काजार बऱ्यान जावंक एका मनजतीक आयिल्ली पिडा गूण जावंक एकली अक्रिस्तांव भयण मागता. PCR टेस्ट बऱ्यान जावन सौदीक वचोंक जावच्याक सिजेरियन जाल्लें गाय बऱ्या भशेन सुकच्या खातीर मागल्यात. मुतान जाल्लो फातर काडला आनी मुखार जावचो नाका म्हणून मागला. एका कुटुंबान दिसपडटो ग्रास दी म्हणून मागला. पुताचो कुमगार बऱ्यान जावंक मागला. रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक तेगांनी मागला. मोतीक समाधान मेळोवंक 7 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत पाय दूख हात दूख पाट दूख गूण जावंक 5 जाणांक कश्ट परिहार जावंक 4 आमल पिवणें सांडून बरें जावंक 5 जाणांक कॅनडांत काम मेळच्याक एकल्याचे कठीण तकली फडाफड थावन गूण जावच्याक बँकांत काम करनासल्या एकल्याक बरें भविश्य लाभच्याक कुटुंबांत माया मोग समाधान मेळोवंक 6 जाणांक काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक 6 जाणांक एकल्याच्या दाव्या पांयांची मूळ दूख बेगीनच गूण जावंक एकल्याच्या दुवेचो राग पयसावन हटसोन कुटुंबांत मोगान जियोंक एका कुटुंबाक स्वंत घर फावो जावच्याक मेळोवंक आसले पयशे वेग्गी पाटी मेळच्याक आयर्लंडाक वेतेल्या ताच्या परिक्षेंत पास जावन बरें काम मेळोवंक दुबयंत काम सोदून आसल्याक बरें काम मेळच्याक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक मागला. ऑस्ट्रेलिया वचूंक आशेतल्या जोड्याक तांची आशा सुफळ जावच्याक एका कुटुंबाचेर आयिल्लें विघ्न आनवार निवरावन तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळच्याक मागला. विशेष आंगार पडल्ल्या पिडेतावन नितळ जावंक पालपल्स इन्शुरन्साचे पयशे बेगीनच दिवच्याक तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक एका भुरग्याक मोबायलाचें पिशें सुटोवंक मागला. मानसीक आनी डिप्रेशनाक लागून आस्पत्रेंत आसल्याक बरी भलायकी मेळोवन कुटुंबांत मोगान जीवन सारोवंक मागला. जनरल नर्सिंगांत बरें अंक फावो जावच्याक हार्मोन समस्यान कश्टांच्या एकल्याक ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवन बरी भलायकी मेळच्याक हार्ट किडनी लिवर पेंकाट दुखे थावन कश्टांतल्याक बरी भलायकी मेळोवंक एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळच्याक हाती धरिल्ल्या कामांत जैत आनी सांगाताच हांगासर येवंक साध्य जाल्ल्या घरांनी टीव्हीचेर पळोवन जुजेवाजाचो आदार मागतेल्या हर एकल्या भावार्थ्याक ह्या पुणशेताचेर बरवसून आसच्या हर एकल्याक ह्या घडये जुजेवाजाच्या पांये तळी दवरया. बरेपण बरी भलायकी
कुडीची मोतीची आत्म्याची कुटमांत शेसमारांत हरये कडेन कितें सर आशेन आसात ह्या सर्वांत जुजेवाज बाप तांकां बरें मागोन दिवन दी आनी दितलो म्हणल्या पातयेन दिंबी गेल्या हात वयर करया एकम छापा एक नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर सगळ्यां खातीर आनी म्हाकाय मेळोवंक आसच्या गरजे खातीर म्हज्या आई भुरग्यां बाळा खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या इच्छा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार ममान बरें कृपेन भरले सुमी देव सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीन जेजू बेगीन मरे देवाचें मय आमो पप्या कात विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां आनी सर्वदा आमेन सांजुजे वाजाच्या लदिनेंत आमी वांटो घेवया सोमिया काकूळ तामची कर सुम्या काकोळ तामची कर क्रिस्ता काकूळ तामची कर क्रिस्ता काकोळ तामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा काकोळ तामची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकोळ तामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकोळ तामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकोळ तामची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडल्ल्यांची कातोलिकाची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कातोलीक बावडत जिव केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर कश्टान संपलेल्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर देवाचेर भावर्त दवरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार दैरान सोंसुल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिण्यान धाडूंक वावुरल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वाज बापा आमो पासून विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बोगोस आमकां सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां सुमिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकोळ तामची कर नोवेनांचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गीन जावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेताव आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिताव सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेंत देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वणच्याक तूं सुटसुडीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कस म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागोंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय
आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दुख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर आमकां मागोवंक आसच्यो गरजो आमी उसारया ह्या दिसांनी ताप शेळ कोंकले वरवीं कश्ट नासच्या सर्व आमच्या भावा भयणींक बरी भलायकी मेळोवन दी भुरग्यांकय जायत्यांकी ही पिडा लागून आसा देव जुजेवाजा मुखांत्र बरी भलायकी दिवन दी ह्या पवित्र थळार येदोळ पर्यंत ताच्या अभिवृद्धी खातीर वावंट काडिल्ल्या सर पाद्र्याबांक आदल्या विगारांक तांकां सांगात दिल्ल्या मुडीप फिरगेजेंतल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक सगळ्यांनीतल्यान तावन हांगासर येवन कुमोक दिल्ल्या कुमोक दिवंक आसच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप आशिर्वादीत करून दी आशा घेवन बरें चिंताप जोडूंक हांगासर येवच्या हर एकल्याची आशा तोच सुफळ करून दी आनी प्रत्येक जावन आमकां मागण्यांक कुमोक करच्या हर एका पाद्र्याबाक कांताराचें मुखेलपण घेवच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या प्रसार करच्या डिवायन वर्ड मालक ताच्या सिबंदेक आनी हांगासर रांदपा मुखांत्र कुमोक करच्या मुडीप फिरगेजेंतल्या सर वाड्यागारांक जुजेवाज बाप ताचें आशिर्वाद तांकां दिवन दी सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन थावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर भावार्था कांडवेच्या संतीक बली जावंक दिनाका जेचून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन समीस पिडेस्तांचा उडास काडया आनी ह्या घडये तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज इतलें मोवाळ मुळ्ळें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवाका सांजू जेवासान आपले जिणये आनी मोरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे विनोणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोवे आसो आज सांज जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांज जेवाजाच्या विनोवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो आमेन सांजू जेवा सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बासयलेल्या घरांत बागेवंतपणाचो मुकुट जोडून सासणाक संतोष भोगूंक पावो आमेन आनी त्याच सोडवंदेरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो आमेन
देवाच्या वाटेन सोलोंक शीक पाताक साणो आदार लाभ जोडून दी कृपा दी आमकां उडपा माया मोगान चलोवच्या मदी कृपा सांजो सेवास पापा ओगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान साडी नाका सुसेवास बापा मागता बेसांव सुफोळ करूं मोगामी सांव देवाचे कुशेक आमी काल जावच्या दैवीक कृपा मागून दी म्हूण लालेन मागता आंजू सेवास बापा मोगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान साडी नाका मोगाळ पुत्राक सोवे अवकार बरे आशीर्वाद दी आमकां संसेवास बापा आम पासून विनंती कर बगीर कुशेची करवे निरक आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन